आताच एक आम्ही ओपन स्पेस म्हणजे इनॉग्रेशन केले, म्हणजे काम कंप्लीट झालं. आता हे फाउंडेशन स्टोन हे आमचे बाय अनिता तोरात जे जिल्हा मेंबर असतात तेज्या खाल्यार जाता. आणि हे भाशेन अनेक काम हे जिल्हा वाठारान जाल्ले आसा. तुवें इतले काम खंय चलना आसतले. ते ओपन स्पेसीस डेव्हलपमेंट, मागीर इक्विपमेंट दिवप, मागीर एसेन्शियल लोकांक कितें जाय तें दिवप, आनी तरेतरेचे काम हे जिल्हा एरिया आसा, वेदर इट इज चिकालीम वा सांगवाल जाल्ले आसा. आनीकूय जायते कामां जावपाची आसा. आनी हें दाखोवन दिता कितले बरें काम तेणें केल्लें आसा. हिंगा उपस्थित सगळे पंच आनी दुसरे सरपंच आनी सगळे मान्यवर आसा. हें म्हाका बरें दिसता की फर्स्ट टायम हे वाठारान सबंद ऑलराउंड डेव्हलपमेंट जे आमी म्हणटा हिंगा दिसून येता. आनी कितलेंय काम पूर्ण केल्यार सुद्दां तें पूर्ण जायना. आतां ही ओपन स्पेस डेव्हलप जातली, वॉकिंग ट्रॅक जातली. हे जालें म्हणटच आनी कितें दुसरो डिमांड येतलो आता की ह्या एमईएस कॉलेजीकडे जायते कॉलनीज आसात. प्रत्येक कॉलनीन खंय ना खंय तरी एक ओपन स्पेस आसा आणि ती ओपन स्पेस डेव्हलप करपाचो प्रयत्न केलेलो आसा. त्याच पद्दतीन सांकवाळ कॉन्स्टिट्युएन्सीन चिकालीम पंचायत येता एज वेल एज सांकवाळ पंचायत येता. सो दोन्ही पंचायतीन जाता तितले फंड जे आमकां जिल्हा पंचायत अंडर मेळटा ते 100% यूज करपाचो प्रयत्न केलेलो आसा. विविध प्रकारे ओपन स्पेस हे केले आसा. कित्याक पयलीं जे आसताले ते गटार आनी हे करपाकूच यूज करताले. बट वी हॅव अवॉर्डेड दॅट दिस टायम. आणि ते अवॉर्ड करून आम्ही मॅक्झिमम खंय पंचायत पावना, खंय बाकीचे फंड्स पावना त्या जागेर आम्ही जिल्हा पंचायत पावता. आमचं मोहीन सर ते तुमकां सगळ्यांक खबर असले की आसा की तो कंटिन्युअस कामां करीत असता. तो 5 मिनटांनी रेस्ट नसता. तेच्या ऑफिसान येयल्यार लोक कितें कितें कामां घेवन येता आणि ती कामां ते एक्झिक्यूट करीत असता एवरी नाव अँड देन. आणि त्याच्या गायडन्साच्या अंडर अनिता थोरातान जी कामां केल्या एमएस कॉलेजी कडेन, लायक जो फुटसाल ग्राउंड केला 66 लॅक्साचो, सुंदर ग्राउंड आहा. आणि तेजेर भुरग्यां आतां खरेंच तेजेर ती खेळोन एन्जॉय करता. आज एक बरी गजाल जाल्ली आसा. एक लॉंग पेंडींग डिमांड ह्या वाठाराच्या लोकांची आशिल्ली की एक ओपन स्पेस जाय. सो अंडर ZP फंड आज हो जाल्लो आसा. आमच्या सरान इनॉग्रेशन केल्लो आसा. सो वी आर ब्लेस्ड दॅट वी हॅव गॉट सच अ गुड लिडर. आनी तेजे खाली नंबर 1 ZB यू कॅन से. कारण हेजे पयलीं आमी पळयल्ले की केन्ना ZB हेतूनसून डेव्हलपमेंटूच जावना. दे वर क्रायंग फॉर फंड्स. पण खबर ना हे 5 वर्सां मे बी सरांचो ब्लेसिंग चड पडला ZBचे हेतून की इतलो डेव्हलपमेंट जाल्ले अंडर ZP फंड.